सुरवातेक सगळी आमी कितें घेवया 824 पेज नंबर 12 824. Sonkossani sotta tuka Uskya kodin sotta tuka Ushal bonan sotta tuka Sogles kodin sotta tuka Zisafa todu detana Alzatle udgar sotta Aicea disace sobusor Tuka dunia te betoita Sonkossani sotta tuka Uskya godin sotta tuka Ushal bonan sotta tuka Sogles godin sotta tuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटीन आयज आमी बागयोन मिंगेल गाब्रिएल आनी राफाएल ह्या महादेवदूतांची परब मनयता. तर हे परबेक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या बालंदान एंटनी कुनिया हाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण मागुया. तशेंच दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आन्सेसांव रॉड्रिगीस हाच्या ओतम्या पासत. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मारिया दितोजा रिबेलो, स्टीग पेरेरा, एल्सा आफोन्सो. खेरीत भाशेन तांचेर आशिर्वाद मागता आसतना आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या सृश्टी पासत आनी सृश्टी राखूंक वावर करतात तांच्या सगळ्यां पासत मागुया. ओगीच रावन तुमची मागणी देवा मुखार दवरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बागयोन मिंगेल गाब्रिएल आनी राफाएल महादेवदूत भाव भयणीनो, आमचे पासत देवान हे महादेवदूत दिल्ले आसात. एके भाशेन देवाचेंच आसणें आमचें मोदें आनी आमकां देवा सारकीं जावपाक एक उलो. जायते फावटी ह्या महादेवदूत जे आमकां कितें शिकयतात ओ जें कितें आमकां दाखयतात तें आमी पळोवंक, आयकूंक, समजूंक फाटीं उरल्या, निबोर मनाची जाल्या. जायते फावटी आमी ताचेंच उरफाटें केलां. असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची तूं तोंडां विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगपार बरें सगळ्या गिरतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवा कुंत सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सूर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शिडी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांच्या आनी मनशांचें मुणयारपण तुवें सुपूर्ण मांडावळीन थारायलें.
तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासना. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताच्या दुतांनी आराचेर झूज मांडलें. आर आपल्या दुतां बरोबर झुजतालो, पूण ते हारवले आनी आराक आनी ताच्या दुतांक स्वर्गावेले भायर घाले. वरिश्ठ आराक भायर उडयलो. तोच तो आदलो सोरोप आख्या संवसाराक फसयलोलो तो. ताचें नांव देंवचार वो सैतान. ताका आनी ताच्या बरोबर ताच्या दुतांक संवसारांत शेवटिले. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो तालो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दोखोल जाली. कारण आमच्या भावां भयणीचेर आड घराणें करतालो आनी तांचेर देवा मुऱ्यांत दीस रात आरोप घालतालो, ताका शेवटून उडयलो. तांणी मेंद्राच्या रोगता पासत आनी आपल्या गोवायके खातीर ताचेर जोयत व्हेलें. कित्याक मरूंक पर्यंत कबूल आसून तांणी आपल्या जिविताची बेपरवा केली. देखून स्वर्गा आनी थंय आसलेल्यांनो संतोशभरीत जायात. देवाचें उतोर्यें. देवाचे उडोवपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार सांगतांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वासी, सोगता परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिलेलें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीज गोड खेरें म्हाका धिरान भरलोय. आमचो जबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा. संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराचीं कर्तुवां वर्णून म्हणटले, खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. जबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi. सगळ्या ताच्या दरबारांनो, ताची कुशी पालतल्यान ताच्या सेवकांनो सर्वेस्पराची वाखाणी करात. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुआवां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून नातानियेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक खरो इस्रायेली
ताचे सवें कसलेंच भास्कळपण ना. नातानएलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान, तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानएलान ताका परतीपाड केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायेलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास धरताय? ह्याहून ओदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मिंगेल, गाब्रिएल आनी राफाएल महादेवदूत. भाव भयणीनो, मिसाचे सुरवातेचे पयलीं जे 3 व्हिडिओ घातलेले, ह्या तिगूय महादेवदुतां विशीं तुमी पळयल्यात म्हूण समजता. पळोवंक ना जाल्यार मिस काबार जाल्या उपरांत रिवायंड मारून पळोवंक जाता. कितें भाशेन देवान आपलें आसणें आमचे मदें, मनशां मदें दिवंक आमकां हे महादेवदूत दिल्यात. आनीकूय आसात, आनीक 6 आसात. पूण कितें भाशेन आयज ह्या तेग महादेवदुतांची आमी परब मनयता आसतना आमच्या जिवितांत खरेपणी वेगवेगळ्या भागांत ते आमकां कशे भाशेन आसात, कशे भाशेन पावतात आनी कशे भाशेन आमच्यांनी तांचो आदार घेवंक जाता, हें आयज आमकां उक्तें जाता. हो आयज आमी उगडास करता. भाग्योंत मिंगेल आयच्या पयल्या वाचपान प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमी आयकलां हें दर्शन, जंय झूज जालें. मिंगेल एक झुजारी, आनी झुजारी कसलें झूज ताचें? वायटाचेर, देंवचाराचेर झूज. आयच्या प्रकाशनेच्या पुस्तकान हें नांव हिंग घातलां, देंवचार. आनी देंवचार म्हणल्यार सगळे जे वायटवे आसात, सगळे तरेचे देंवचार जे आसात ते देवाचेर उप्रासले. आनी जेन्ना देवान रचलेले हे आंज बडवे आपूण देव जावंक सोदतात तेन्ना हें झूज जालें. आनी मिंगेल देवाचे फौजेचो, लुसिफेर देंवचाराचे फौजेचो, आनी तांचेर मिंगेलान आनी ताचे फौजेन, ताच्या आंज बडव्याचे फौजेन जैत वेलें. वायटाचेर जैत. आयजूय आमचे भोंवतणी जायतें वायट चलता. आयज आमचे भोंवतणी असले देंवचार जायते उपजतात जे आपूण देवाहून व्हड, देवान जें कितें केलां ताचेहून व्हड जाल्ल्या भशेन कोत्तात. आपणाक जाय ते भशेन हो संवसार बदलूंक सोदतात. जरी देवान आमकां हें येद्दें व्हडलें देणें दिलां, आमकां गिन्यान दिलां, आनी हें गिन्यान वापरून मनशान ह्या संवसाराची उदरगत करपाक जाय, हो संवसार सुदरावंक जाय, तेन्ना निसंटन करपाचे जायते प्रकल्प देंवचार कोत्ता. जाल्यार असल्या वेळार झूज चालू आसा. न्हयच फकत संवसारा वाटेन, पूण आयज आमी मनीस जे भाशेन जियेता, आमचे व्हॅल्यू सिस्टम जे आसात, आमचे फॅमिली व्हॅल्यूज जावं, आमचे सोशल व्हॅल्यूज जावं, वा आमचे पर्सनल व्हॅल्यूज जावं, आयज बदलपाक लागल्यात. आनी ताचेर जाय त्याचो इन्फ्लुएन्स आसा. आयज मिडिया आमकां कितें शिकयता, वो आयज मिडिया कशे भाशेन वापरलेली आसा. आयज मनीस आपली पदवी वापरून जायतें बदलता, आयज आपली गिरेस्तकाय वापरून जायतें बदलता. हातूंतल्यान देंवचार भितर सरलेलो आसा. झूज आमचें, झूज भाग्योन मिंगेला सांगाता. म्हणटच जरी तर ह्या वायटाचेर, ह्या देंवचाराचेर आमी जैत व्हरतल्या जाल्यार मिंगेल करता तें आमी करूंक गरज. आनी तें म्हणल्यार देवाचेर सदांच धरून रावप, देवाची खुशी करप, देवाच्या उतराक पाळो दिवप. आनी देवाच्या उतराक पाळो दिता तेन्ना आमच्यान कसल्याय देंवचाराचेर झूज मांडूंक आनी जैत मेळोवंक जाता.
दुसरो गाब्रिएल. आनी गाब्रिएल सदांच बरी खबर घेवन येता. पवित्र पुस्तकान नव्या करारान आमकां तो कितलेच पावटी मेळटा. जाकारियासाक तो दिसलो, जुजेक तो दिसलो, मारयेक तो दिसलो, आनीक हे जे सादे राखणे आसले तांकांय दिसलो आनी बरी खबर ताणें दिली. आयज बरी खबर घेवंक भाव भयणीनो आमी सगळीं रावता. उतरा पावलाक घडये आयज आमकां जायती वायट खबर मेळटा, बॅड न्यूज मेळटा. अच्छे दिन म्हणटा ते येयच नात, सगळे बुरे दिन जायत वेतात. असल्या वेळार एक बरो न्यूज, गूड न्यूज. आतां ह्या दिसांनी करीत भाशेन आख्खो संवसार रावता. वॅक्सीन केन्ना येतलें, हे कोवीड-19 झूज आमी जिखतले हांव रावता आजून पासून. गूड न्यूज, मोदें मोदें बारीक बारीक गूड न्यूज आयले. पयलो टेस्ट जालो, मागीर आमकां सांगलें वॅक्सीन येता. जिवाक मातशें बरें दिसलें. जेन्ना आमी ही बरी खबर आयकता तेन्ना आमकां जिवाक बरें दिसता, सू जाता. आमी बीन आमची खबर दुसऱ्यांक दिता तेन्ना जरी तर सगळीच पावटी आमी वायट खबर आसा ती सांगत रावता जाल्यार आमी नॅगेटीव जाता, दुखी जाता, आमकां आनीक घाय पडटात. तर असल्या वेळार बरी खबर दिवपी आमकां आज बडवो गाब्रिएल. तो आमकां शिकयता बरी खबर दिवंक एकामेकाक बरी खबर दिवन एकामेकाची उर्बा वाडूंक आनी एकामेकाची उर्बा वाडून आमी बदल हाडूंक आनी सोडवणेची वाट चलूंक. भाव भयणीनो, ही वाट चलता आसतना आमी जायते पावटी घायाळ जाता. तिसरो महादेवदूत राफायल. जेन्ना आमी घायाळ जाल्या तेन्ना तातूंत आमकां एक इलाज हें दिवपाक खरीत भाशेन राफायल देवदूत, जो आमकां तोबिताच्या पुस्तकान मेळटा. जेन्ना तोबिताक हे दोळ्याचें कांक्र जाल्लें तें बरें करता. आयज आमकां पेकोवणी जाय. आयज आमकां कोवीड-19 हे पिडेंतली पेकोवणी जाय. आयज आमकां हेर दुसरीं दुयेंसां आसात, तांकां सरकार खरीत भाशेन ह्या दिसांनी कोमॉर्बीड म्हणटा. कोमॉर्बीड दुयेंसां आनी कोवीड-19चें दुयेंस हें सगळें मेळून हातूंतली आमकां सुटका जाय, आमकां पेकोवणी जाय जाल्यार मागणें कर भाग्योंत राफायलाचे वतीन. आनीक देव आमकां पावतलो, देव आमकां सांबाळटलो. विस्वास भावार्थ घट अखंड. न्हीच फकत तुका ही पेकोवणी, पण दुसऱ्यांकूय तूं पेकोवणी जावपाक जाय. ह्या पासत एकामेकाची काळजी घेवंक जें कितें आमकां सांगलेलें आसा तें सद्याक हें कोवीड-19 पॅन्डेमीक चलता आसतना जावं सोशल डिस्टन्स मेनटेन करपाचें, जावं आमचें मास्क बरे भाशेन घालपाचें, सॅनिटायज करपाचें, नितळसाण दवरपाचें, हें सगळें सांबाळून, वा तूं जरी तर बरो ना जाल्यार सेल्फ आयसोलेशन करपाचें, ह्यो सगळ्यो वस्तू सांबाळून आमी मुखार पावलां मारता तेन्ना एकामेकाक इलाज मेळूंक एके भाशेन आदार दिता. भाव भयणीनो, जेजून नातानेलाक आनी ताचे बरोबर आसलेल्या सगळ्या आपोस्लांक खेरीत भाशेन सांगलेलें. जेन्ना नातानेलान ही व्हडली भावार्थाची उच्चारणी केली, गुरुजी तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. थोड्यो वस्तू ल्हान वस्तू सांगल्यात तातूंतूच न्हू, पूण मोठ्यो मोठ्यो वस्तू तुमकां दिसती पडटल्यो. आनी तातूंतली एक व्हड वस्त म्हणल्यार देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलेले आनी देंवलेले तुमी पळयतल्यात. म्हणटूच आमकांय जाण एकल्या की भासावणी आसा की हे देवाचे दूत, आनी आयज तांकां आमी म्हणटा महादेवदूत. हे देवाचे महादेवदूत आमचे बरोबर आसात. आमी तांकां उलो मारून तांकां आमचे बरोबर घेवन एके भाशेन तांकां आमच्या भितर घेवन हेंच झूज आमी झुजपाक आयज गरज आसा. वायटाचेर झूज मांडून आमी देंवचाराचेर आनी देंवचाराच्या दुतांचेर जैत मेळोवंक आमकां आयज करपा मागुया. आमी भाग्योन गाब्रिएलाक बराबर घेवन वायट खबर जंय आसा ती जाता ते भाशेन बरे खबरेन बदलूंक प्रयत्न करुया आनी एकामेकाक आमी बरे खबरेचे दूत जावया. जेन्ना घाय पडलेले आसात, जेन्ना दुयेंत जाल्ले आसात, एकामेकाक इलाज जावंक, एकामेकाक वेळ दिवंक, एकामेका पासत मागूंक आमी भाग्योंत राफायलाक घेवन आमी हे इलाज दिवपी आनी इलाज घेवपी जावया. आनी हेंच करूंक ही पवित्र मिसाची भेट आमकां जण एकल्याक एक बळ, हे पवित्र मिसाचे भेटेन भाग घेता आसतना ह्या महादेवदूतांची ही कृपा आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया.
बेटाने वेडार गीत घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. देवा उतो आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावन दी जिविताचो मोगान केले पेटोळेचो बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत मोगता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत मोगता बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडू तेच पेटोवणे जेजू वरवीं आत्म्याचे मोल आमचेर देंवता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत मोगता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत मोगता. म्हज्या बाबा भयणीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. मोहिमेवंत देवा आमच्या सर्गींच्या बापा हो वाखाणणीचो योद आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मुणयारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची बेटवणी परमळीत दुपावरी तुजे मुखार सदां चडूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळयेन सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटना तुजीच महिमा आमी वाखाणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजे मोहिमेन संतोस्ता वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार तांचे सांगाता तुका परनिपाट करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्याने तोलो. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. महादेवदूत मिंगेल, गाब्रिएल, राफाएल आमच्या आदाराक आनी आमच्या बराबर आसा. खरीत भाशेन ह्या सुमान जेन्ना लौकिकांक पासत भेटयल्लें आसा, आयज सगळ्या शिक्षकां पासत भेटयल्लो हो दीस. ऑल द टिचर्स, सगळ्या शिक्षकांक हो आदार मागुया. ह्या महादेवदूतांच्यो क्वॉलिटीज तांचे भितर आसून आनीक आपल्या विद्यार्थ्यांक तांणी बरे भाशेन मुखार व्हरूंक तांकांय आनी आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर जेवण म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनिया खातीर मागणें. मोगाळाची येसू, मोगालाची येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारां भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोद मानता. सगळ्या वस्तूवन सगळ्या हांव वस्तूवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. आनी हांव तुका हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. आशेता.
हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोभना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. जेसू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोमिया जेसू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, स्वर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गोठायेन स्वर्गींच्या मार्गार आमी थिरायेन फुडें वचूं. तुजे दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमचे पृथ्वी खातीर मागणें आमकां पाप साहेबान दिलां तें आमी ह्या वेळार करता आसतना खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. 2 तारखेर ओतुंबराचे आमी ही शांतीपद यात्रा पीस वॉक करतल्या. ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या गोंयांक आनी आमच्या संवसाराक ही शांती फावो कर म्हूण मागुया. आनी शांती बिगडटल्यो वस्तू ज्यो घडटात त्यो सगल्यो बंद कर आनी आमकां शांतीची मनशां जावंक आदार दी म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. सूर पदवीदार देवा, ह्या पुराय संवसारांत आनी दर एके ल्हान तुजे रचने भितर तूं आसा. हें सगलें अस्तित्वान आसा तांकां तूं तुज्या मोवाळपणान वेंगयताय. तुवें रचिल्ल्या जिवांक आनी सुंदरायेक आमी राखूंक तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर सगल्यांचेर रोखय आनी आमच्या भावा भयणां बराबर कोणाकूच दुखय नासतना जिवंक तुजे शांतीन आमकां भर. दुर्बळांच्या देवा, तुजे नदरेन मोलादीक आसात तांकां ह्या पृथ्वीर विसरून गेल्ल्यांक आनी सोडून दिलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. मारून खावंक न्हय पूण ह्या संवसाराचो आमी सांबाळ करूंक, सुरोपाय सगल्यांक गोपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी दुस्पट करूंक आमच्या जिवितान पेकोवणी फावो कर. दुर्बळांच्या आनी पृथ्वीच्या कुस्तार जे फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण मागता. तुजे अगणीत उजवाडा वाटेन आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक भिरांतेन आनी ध्यान मनान भरून सगळे रचने सवें आमी खोलायेन एकवटीत आसात हें वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसा म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या संकश्टांच्या वेळार न्हीद, मोग आनी शांती पासत आमी मागणें करूंक आमकां उर्बा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगल्यांक एक खेरीत उगडास. 2 तारखेर जी आमची शांती पदयात्रा जावपाची आसा तातूंत वांटो घेवपाक, पार्टिसिपेट जावपाक सगल्यांक लिंक धाडलेले आसात. तातूंत रेजिस्टर करपाक खेरीत भाशेन हो आमचो इव्हेंट ग्लोबल इव्हेंट जाता.
देखूनच सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवंक जाता. चलूंक जाता तांणी आनी चलूंक जायना तांणी. थोड्यांच्यान घोडे चलूंक येवपाक जातलें, जायत्या जाणांक येवपाक मेळचें ना. पूण तुमी जंयसर आसात, खंयचेय सुवातेर आसूं, ते सुवातेर रावन तुमी हे पदयात्रांत, ह्या पीस वॉकांत वांटो घेवं येता. जावं इल्लोसो वेळ तरी चलून वो एक धाकटेंशें मागणें ह्या वावरा पासत आनी शांती पासत भेटोवन तुमच्यान ताचे भागेली जावंक जातात. जाल्यार तुमी तुमचे फॉर्म थंयसर भरचे आनीक एटेंडींग म्हूण तुमी मार्क करचें. शेवटा कितें घेवया F21 पेज नंबर 95 F21. आयकोल्या उदराच्या उजवाडांत संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उड्या भोसणांत संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मनान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावंक जाय. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान दवरिया. एकाच मोगान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावंक जाय. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान